कॉमस्कोर नुसार आता isakal.com आहे देशातील नंबर 1 ची मराठी न्यूज वेबसाईट। प्रत्येक अपडेटसाठी isakal.com ला नक्की भेट द्या। एक असा की TCP प्लॅन असा तुमचो तितून कितें तरी एरर आसा, मिस्टेक जाल्या कितें एखाद्या जाग्याचेर फॉरेस्ट नसले पण तुम्ही फॉरेस्ट दाखयले हे करूंक जाता, पण दुसरे आर्बिट्ररीनस म्हणजे आपण कोण तरी राजा आणि हांव ऑर्डर दिता चल चेंज आणि असले फुकट जायना, फ्री जायना। ते खुद्द BJPच्या लिडरान सांगला आपल्याक पयशे दिवचे पडले। कोणी कोणाक पयशे दिले अजून आमकां खबर ना, पण जेन्ना कोर्ट स्वता जावन एक्शनी घेतले हे दोन्ही टायपच्या गोष्टी जाल्लेले इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन आणि जाय तसे कोणाच्या तरी इच्छे प्रमाणे दोन चेंज, म्हणजे तुम्ही आता नवीन इल्लिगल कन्स्ट्रक्शन करा आणि तुम्ही करा आणि आम्ही तर इल्लिगल करता। हे दोन्ही टायपचे गोष्टी असतात जे खरे बेसिक जे सरकार जे आसा, जे सरकारचे काम सरकार चलता म्हणून जर दिसता रस्त्यार लोकांक, तर त्यांनी जे करपाच्यो गोष्टी आसात ते दोन्ही कामां आता हायकोर्टान आपल्या हातान घेतल्या आणि दोन्ही जाग्यार तेंच्यानी सांगले आमी केस टू केस बेसीस आमकां आतां ठरयतले। प्रत्येक केसीन कितें जालां म्हाका दिसता की कोर्टाची जर म्हटलें तर तेंच्यांनी खूब व्हडलें काम केल्लें आसा, गोंयाचेर उपकारीत केल्लेले आसा की फुडल्या ह्या 2-3 वर्सान कोर्ट स्वता लक्ष घालून हे जितले सगळे इल्लिगल कामां गोंयांत जाल्लेली आसात ती तेचेर कितें तरी एक्शन घेतले। काही महिन्या पयलीं एक सोशल मिडियाचेर एक क्लिपिंग येयल्ले ऑफ द मिनिस्टर claiming that around 6 crore square meters has been wrongly zoned as private forest in RP 21. वो प्रकरण तेन्नासान चालू। सो त्या खातीर ह्या गव्हर्मेंटान 17(2) सेक्शन एमेंड करून TCP एक्टा भितर हाडले। जेन्ना 17(2) हो सेक्शन एमेंड करून हाडले तेन्ना वेगवेगळे पॉकेट्स पार्सल्स ऑफ लँड हॅव बीन कन्वर्टेड एज नॉन एग्रीकल्चर फॉर बिल्डिंग पर्पज, फेवरिंग द बिग बिल्डर लॉबी। रॅम्पंट अनबॅलन्स्ड डेव्हलपमेंट हॅज टेकन प्लेस। म्हळ्यार तुम्ही अक्षरशः जे हिल्स आहात, हिल्स स्लोप्स आहात तेचेर पासून तुमच्यांनी परमिशनां इश्यू केला फॉर कन्स्ट्रक्शन। इफ यू गो टू शिकेरी हिल, ताज आहा पळय ते सायडीक तरी तुमी वचा जाल्यार त्या स्लोपाचेर तुमकां दिसती पडटले वेगवेगळे तरेचे कन्स्ट्रक्शनां चालू आहा। हे आतां डिस्ट्रक्शन ऑफ हिल्स, फिल्ड्स एंड नॅचरल कवर जे आहा पळय, दिस इज ओनली फेवरिंग द बिल्डर लॉबी। आमचे गोंयकाराचे कोण ना थिंगासर वयर दोंगरार घरां आहा पळय ते फकत बिल्डर लॉबीचे व्हडले व्हडले बंगले आहा, ते विलास बांदलेले आहा। आमचे सामान्य गोंयकाराचे वेवस्थीत न्हंयाचे घरां आसा पळय ते आजून पासून न्हंयाच्या घरांनी रावता। थोडे जाण आपले डेव्हलपमेंट करून काडटात, मात हे न्यू डेव्हलपमेंट जो सरकार हाडला पळय इट इज हार्मफूल फॉर नॉट ओन्ली द गोवन्स इन्क्लुडींग द ट्युरिस्ट। म्हळ्यार आतां तुमी पळोवंक गेल्यार ODP पासून हायकोर्टान तेजेर दाबले मारले। म्हणल्यार हायकोर्टाक देवचें पडलें की ODP सांगपाक की ODP बाबा तुमी कितें केलां पळय तें रॉंग आहा म्हणून। सेम त्याच तरेन हायकोर्टान आयज गव्हर्मेंटाक परतून सर्टिफिकेट दिला की तुमची ही 17(2) सेक्शन आहा पळय दॅट इज कंप्लिटली रॉंग एंड तुमच्यांनी हे ताबडतोब चेंज करचें।